मोगाचनो आज आम्ही आमच्या सोम्याच्या कष्टा मरणाचो दीस नियाळूंक सांगाता जमल्या। आमच्या सोम्याचो मरणाचो दीस आमकां आत्मीक दादोसकायेन बरसो, कित्याक हो दीस आमकां सडवण येसो। आयच्या दिसा जेजून आमच्या सोम्यान संपूर्ण मोग कितें म्हूण आमकां कळीत केलो। आमच्या पातका खातीर आनी सडवणे खातीर तो कुर्सार मेलो। आयची देवस्तुती आमकां कुर्सा मुळी रावून जेजूच्या कश्टा मरणाचो नियाळ करूंक आनी कुर्साचो मोग साकोवंक आपोवणें दिता। नालिसायेचो गुर्त कुरीस देवाच्या मोगाचो संकेत जावन जैताचो गुर्त जावन ताणें बदलिला। तर कुर्साचो महत्व आमकां खंडीत आमी समजून घेतला। आयच्या देवस्तुतेंत प्रमुख रितीन 3 भाग आसात। पयलो देवाच्या शब्दाची भक्त आनी संभ्रमीक प्रार्थना, दुसरो भाग पवित्र कुर्साचे आराधन आनी तिसरो पवित्र कुमगार। आता पयले जावन देवाच्या शब्दाची भक्त। आता ह्या सेरेमनीचो पयलो भाग आराम जाता। क्रिस्ताचो मुनियारी आता वेदी मुखार क्रिस्ताच्या मरणाचो संकेत जावन सरपडता। ह्या वेळार आमी सोमेस्तांनी उबे रावचे, मौनपणी प्रार्थना करचे आनी सोम्याचे मरण नियाळचे। देवा आमच्या बापा, तुवें अगणित कनवळायेन संवसारान धाडलेल्या तुझ्या पुता जेजून आपल्या रक्तान पास्काचो उगड स्थापून दवरलो। तुझे कनवळायेचो उगडास धरून आमकां तुज्या साकरांक पवित्र कर आनी सदां काळ राख आनी सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक। इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप। पळया, म्हजो सेवाक सफळ जातलो, तो वर्तो जातलो आनी उन्नतेक पावतलो। जशे जायतो लोक ताका पळोवन तटक जालो, तो इतलो विद्रूप जाल्लो की ताका मनशांचे रूपच नातले। तशें जायत्या राष्ट्रांक तो विस्मीत करतलो आनी रायताचे मुखार
तोंड दांपून रावतले, कित्याक केदींच सांगूंक ना तें तांकां पळोवंक मेळटलें आनी केदींच आयकूंक ना तें तांकां कळीत जातलें. आमी आयकलां तें कोण सतमंदीत? सर्वेस्पराचो बावळो कोणाक उगडापो जाला? ताच्या दोळ्या मुखार तो एका तरण्या झाडा भशेन वाडलो, सुके करडे बुंयतल्या पाळा सारको. आमी ताचेर नादार गलिशी करूंक ताका सुरूपाय नातली, आकर्शण नातलें. आमचीं काळजां तशेशी ओडूंक ताका कसलीच सोबाय नातली. कोणेंच ताची पर्वा करूंक ना. मनशांनी ताका पयस केलो, दुखीचो मनीस तो, कश्ट सोसून अणभव आसलेलो. जांचे मुखार आमी आमचें तोंड लिपयता तांचे मदलो तो एकलो. मनशांनी ताची बेपारवा केली आनी आमी ताका लेखलो ना. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमच्या दुखींचो भार ताणें घेतलो. केस्त बगून आसलेलो, देवान मार दिवन सतयलेलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंताल्या. पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो, आमच्या पातकांक लागून तो चिरडलो. ताचेर पडलेले केस्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या घया वरवीं आमी बरीं जाल्या. आमी सगळीं शेळयां भाशेन शिंपडोन गेल्ल्या. हर एकल्यान आपापली वाट धरली, पूण आमा समेस्तांच्या अपराधांचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. ताका निश्ठुरायेन चलयलो, तरी तो कालतो जालो. ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. मारूंक व्हरतात तसले शेळये परी, लोवन तासतेल्या मुखार वगस्स रावतेल्या बकऱ्यां परी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. ताचेर जबरदस्ती केली, फर्माण मारलें आनी ताका धरून व्हेलो. पूण ताची गत कोणाक पडून गेली? जियेतेल्यांच्या देशांतलो ताका हुमटून काडलो आनी ताच्या लोकांच्या गुन्यांवांक लागून ताका मरणाची शिक्षा लायली. ताणें कांयच वायट करूंक ना आनी ताच्या तोंडांतलें फटकिरें उतर केदींच भायर सरूंक ना. तरी नश्ट्या मनशां सवें ताका एक फोंड दिलो, ग्रेस्तां सवें ताका एक समाधी दिली. कश्टां दगदांनी ताका चिरडूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकांचें पारीकपण दिवंक तो भेटयत जाल्यार आपले संततीक पळोवंक ताका फावो जातलें आनी लांब आवक ताका मेळटलें. ताचे उद्देशी सर्वेस्पराची खुशी सुफळ जातली. हे वळवळे सोंसल्या उपरांत तो उजवाड देखतलो. आपले जाणवाये वरवीं तो संतुश्ट जातलो. नितीवंत म्हजो सेवाक जायत्यांक नितीवंत करतलो. तांच्या अपराधांचो भार तो आपणाचेर घेतलो. देखून वर्त्या मनशां मदें हांव ताका ताचो भाग दितलो आनी पदवेदारां मदें तो लूट वांटतलो. कित्याक ताणें आपणाकच मरणाचे अधीन केलो आनी अपराध्या मदलो एकलो कसो ताका लेखलो. जायत्यांच्या पातकांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराध्यां पासत ताणें विनाती केली. देवाचें उतर हें. बापा तुझ्या हातान मुजो आत्मो ओपून दिला. बापा तुझ्या
तुझ्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. सर्वेस्पुरा हांव तुजो आसरो घेता, म्हाका केदेंसलचे घाली नाका. तूं नितीवन देखून म्हाका सांभाळता, तुज्या हातान म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हाका सुटका दी सर्वेस्परा म्हज्या विश्वासी देवा. बापा तुझ्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुजेर पातयेवन आसा. तूंच म्हजो देव अशें म्हणटा. तुज्याच हातान आसा म्हजें जिवीत. म्हजी पार्दनेंतल्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार. बाबा तुझ्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. तुझ्या मुखामोळाचो परसळ तुझ्या सेवाकाचे पडून दी. तुझ्या कळनातल्या मोगा पासून म्हाका बाचाव कर. सर्वेस्पराचे बरवस्तल्यानो धैर्य घेया आणि दृढ रावा. बाबा तुझ्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. बाबा तुझ्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तर आमी उसारता तो भावार्थ तीर सांबाळया. कित्याक आमकां आसा एक श्रेश्ठ याजक, सर्गार गेला तो जेजू, देवाचो पूत. आनी तो कांय आमचे अस्कतकाये विशीं कनवळाय नाद आसलो श्रेश्ठ याजक न्हय. आमचे बरीच सौर संगतींनी कस संकश्ट भोगुल्लो तसलो, तरी ताणें पाताक केलें ना. तर गरजा कथाच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कुरपे सिंहासना लागीं सरया. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलें वाटावंक सक्तेल्या लागीं बोब घालून आनी दुकां गळून प्रार्थना आनी विनंती करूंक लागलो. ताच्या मानकुल्या कालपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसिल्ल्या कश्टां वरवीं विधेयपण कितें तें तो शिकलो. आनी संपुणक्याच्या शिकाराक ताका उबारतस ताचें उतार पाडटल्या समेस्तांक ससनाच्या तारणाचें कारण तो जालो. देवाचें उतार हें. Christ आमचे पासो मरण पर्यंत, क्रुसाचे मरण पर्यंत, काल तो
सांजुवांव पोरमाने आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टांची कथा. त्या वेळी जेजू आपल्या सिसासोवें भायसून गेलो. केद्रोन वळा पलतोडी थंयसर आसलो एक मोळो आनी तो आनी ताचे सीस त्या मोळ्यांत रिगले. ताका पराधीन कसो जुदासी ती सुवात जना आसलो. कित्याक जेजू आनी ताचे सीस साबार पोटी थंयसर मेळटाले. देखून जुदास एक शिपायांचो सैन आनी प्रधान याजकांनी आनी फारिजेवांनी धाडलेल्या नावकाराक घेवन आनी दिवे चुडी आनी हात्यारां कान घेवन थंयसर आयलो. तो वळ जेजू आपणाचेर येवंक आशें सजना हांसून मुखार गेलो आनी तांचे लागीं विसारी लागलो. कोणाक सोदता तुमी? तांणी जबाब दिली, जेजू नाझारेना. जेजून तांकां सांगले, हांवूच तो. ताका पराधीन कसो जुदासी तांच्या सांगाता आसलो. हांवूच तो म्हूण ताणें तांकां सांगलेंच. ते फाटीं सरले आनी धरणीक आपटले. परतून ताणें तांकां सवाल केले, कोणाक सोदता तुमी? ते सांगा लागले, जेजू नाझारेना. जेजून तांकां जबाब दिली, हांवूच तो म्हूण हांवें तुमकां सांगलें. म्हाका जर तर तुमी सोदतात तांकां वचोंक सोडा. अशें पूण जावंक आसलें ताणें म्हणलें तें उतर. तुवें म्हाका दिलेल्या पैकी कोणाकच हांवें वगडावंक ना. सिमांव पेद्रू लागीं तलवार आसली. ताणें ती भायर काडली आनी प्रधान याजकाच्या साकराक मारलो आनी कापलो तासो उजवोकान. त्या साकराचें नांव माल्क. पूण जेजून पेद्रूक सांगले, तुजी तलवार पोत्यान घाल. म्हज्या बापान म्हाका दिल्लेली काल्स हांवें पियेना येगी. तितल्यार त्या सैनान आनी सेनापतीन जुदेवांच्या नौकारांनी जेजूक धरलो आनी ताका बांदलो. आनी वेलो ताका पयलें हान्नासा लागीं. हान्नास जावन आसलो मांव कायपासाचो आनी कायपास जावन आसलो त्या वर्साचो श्रेश्ठ याजक. कायपासान जुदेवांक ती आलोचन दिल्ली, बरें म्हूण एका मनशान मोरचे प्रजे पासोत. सिमांव पेद्र आनी एक सीस जेजू फाटल्यान वेताले. तो आनी एक सीस याजकाच्या वळखीचो आनी जेजू सांगाता थंय श्रेश्ठ याजकाच्या आंगणांत रिगलो. पूण पेद्र भायर दारवोट्या लागीं उबो आसलो. श्रेश्ठ याजकाच्या वळखीचो तो दुसरो सीस भायर गेलो आनी दारवोट्या गान्नी कडेन उलोवन पेद्रूक भितर आडनायलो. तो वळती दारवोट्या गान पेद्रूक म्हणली, तूं काय ह्या मनशाच्या शिसा पैकी एकलोगी? पेद्रून जबाब दिली, हांव न्हय. येवंक आतालें देखून साकोर आनी नावकार एका आकट्या लागीं उबे आसले
आनी दग घेताले. पेद्रूय तांच्या सांगाता उबो रावून दोगीतालो. श्रेयस याजकान ताच्या सिसा विशयान आनी ताचे शिकोवणे विशयान जेजू लागीं विचार केलो. जेजून ताका जावाब दिली. हांव संवसारा मुखार परगडवो लयला. सोमे सुदेव सांगाता मेळच्या कडेन सिनोगोगांत आनी देवळान हांवें सदां शिकयला. गोठान हांवें कसलेंच उलोवंक ना. मोचे लागीं कित्याक विचारताय. हांव कितें उलयलां तें आयकल्ल्या कडेन विचार. हांवें कितें सांगलां तें जाणात. इतलें ताणें म्हणलें लागीं उबें आसलेल्या एका नांवकाराक जेजूक एक तापाट दिलें आनी म्हणलें, अशें गी तुवें जबाब दिवची श्रेश्ठ याजकाक. जेजून ताका जावाब दिली. हांव सरसुकोन उलयलो. म्हजी सुखरुसू करून दी. पूण सारकें हांव उलयलो जाल्यार कित्याक म्हाका मारताय. आनी हाडनासान ताका बांदून श्रेश्ठ याजकाक कायपासा कडेन धाडलो. अशें आसता सिमोन पेद्र उबो आसलो आनी दग घेतालो. आनी ताचे लागीं ते म्हणा लागले, तूंय ताच्या शिसा पैकी एकलो गे. तांणी ना करून म्हणलें, हांव न्हय. श्रेयस याजकाच्या नांवकारा भितरलो एकलो पेद्रून कान कातरलेल्या सोयरो ताचे लागीं म्हणा लागलो, तुका हांवें ताच्या सांगाता म्हळ्यान पळयलो न्हय गी. पेद्रून परतून ना करलें आनी तेच घडये कोंब्यान सात घालो. उपरांत ताणें जेजू कायपासा थावन आदिपातीच्या रावळेराक व्हेलो. तो वळ साकाळ आनी तांणी पास्क कायसर बश्ट जाणे म्हणल्या खातीर रावळेरान भितर रिगोंक ना. देखून पिलात तांकां मेळोंक भायर गेलो आनी विचारी लागलो, ह्या मनशाचेर कितें फिर्याद हाडल्या तुमी? तांणी ताका जावाब दिवन म्हणलें, तूं अपराधी न्हय जाल्लो जाल्यार आमी ताका तुज्या अधीन करपी ना. आनी पिलात तांकां सांगा लागलो, तुमीच ताका व्हरा आनी तुमच्या नियमशास्त्र प्रकार ताची नीत करा. तो वळजू ताका सांगा लागले, कोणाचोच जीव काडूंक आमकां अधिकार ना. खंयच्या जिन्साचें मरण आपूण मरतलो म्हूण जेजून म्हणलें उतर ह्या परिपूर्ण जालें. उपरांत पिलात परतून रावळेरा भितर गेलो आनी जेजूक तांणी आपयलो आनी ताचे लागीं तो विचारी, तूं जुदेवांचो रायगी. जेजून जावाब दिली, तुजेच की तूं हें म्हणटाय गे. ह्या हेरांनी तुका म्हज्या विशयान सांगलां. पिलातान जावाब दिली, हांव जुदेव कुळये सोगी. तुजे प्रजेन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हजे अधीन दिला. कितें केलां तुवें? जावाब दिली जेजून,
मोचेरास ह्या संसाराचे न्हय, मोचेरास ह्या संसाराचे जाले जाल्यार जुदेवांच्या हातान पडनाशे मोजे नावकार जुस्ते आसले. पूण मोचेरास हांगा तावन उपसाले न्हय. आणि पिलात विसारी तर तू एक राय जेजून जावा दिली. तुवे म्हणच्या बरेस हांव जावना साराय. ह्या पसोद हांव जल्मालो आनी ह्या पसोद संवसारांत आयिल्लो. सताक हांवें साक्ष दिवच्या, सताचो जावन आसा प्रती एकलो मोजो ताळो आयकाता. पिलातान ताका म्हणलें, सत म्हळ्यार कितें? आणि तितले म्हणून जुदेवांक मेळोंक तो परतून भायर गेलो. तांकां तो सांगा लागलो, म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळना, पूण पास्कांच्या वेळार एकल्याक हांवें तुमकां सोडी जय म्हूण दस्तूर आसा. तर जुदेवांच्या रायाक हांवें तुमकां सोडी जय म्हूण तुमची खुशी गी. परतून सोमेस्तांनी बोब घाली. हाका न्हय, बाराबासाक सोड. ओ बाराबास जावन आसलो एक सोर. उपरांत पिलातान जेजूक धरून ताका जेरबान मारयले. आनी शिपायांनी एक कांट्याचो मुकुट विणलो आनी ताच्या मस्तकार सांसिलो आनी एक रक्तांबोळ शेलो तांणी ताचेर घालो आनी ताचे मुखार येवन ते म्हणले, नमन जुदेवांच्या राया. आनी ताका तापडां मारताले. उपरांत पिलात परतून भायर गेलो आनी तांकां सांगा लागलो, पळया, तुमचे मुखार हांव ताका भायर हाडटां. ताचे थंय कसलोच अपराध म्हाका मेळना म्हूण तुमी जाणा जायजय. आनी जेजू भायर आयलो आनी ताचेर आसलो तो कांट्याचो मुकुट आनी रक्तांबोर शेलो. आनी पिलात तांकां सांगा लागलो, पळया, ह्या मनशाक. मुख्य याजकांनी आनी नौकारांनी ताका पळयलोच तांणी बोब घाली. खुर्साय ताका, खुर्साय ताका. पिलात तांकां सांगा लागलो, तुमीच ताका व्हरा आनी कुर्सार मारा. म्हाका ताचे थंय अपराध मेळना. जुदेवांनी ताका जावाब दिली, आमकां आसचेंच नियमशास्त्र आनी त्या नियमशास्त्र प्रकार ताणें मोराजय, कित्याक आपूण देवाचो पूत म्हूण ताणें म्हणलां. हे आयकोन पिलात आनीकी भियेलो. परतून तो रावळेरा भितर गेलो आनी जेजू कडेन विचारी लागलो, तूं खंयचो? पूण जेजून ताका जबाब दिली ना. देखून पिलात ताका म्हणा लागलो, म्हजे लागीं तूं उलयनाय गी. तुका कुर्सांवकी म्हाका पदवी आसा आनी तुका सोडूंकी म्हाका पदवी आसा म्हूण तूं नेनाय गी. जेजून ताका जबाब दिवन म्हणलें, वयर तावन तुका ते देवंक नातले जाल्यार मोचेर तुका कसलेच पदवे आसतिना. ह्या खातीर म्हाका तुजे आदीन दिल्ल्याचे
पाताक चड व्हरते आनी तोळ तावन पिलात ताका सोडूंक उपाय सोदतालो पूण सुदेव बोब घालीत आसले हाका तूं सोडशी जाल्यार तूं सेजारा सोयीस न्हय कित्याक कोण आपणाक राय करता तो सेजाराचो विरोधी जाता ही उतरां आयकून पिलातान जेजूक भायर हाडलो आनी तो लितोस्त्रोत्रोन एब्रेव भाशेन गाबाता मुळे सुवाते नित्यासनाचेर बसलो तो सावन आसलो दीस पास्कांच्या तयारायेचो आनी सोमार दोनपार आनी सुदेवांक तो सांगा लागलो पळया तुमच्या रायाक पूण ताणें मारली बोभाट काट ताका खुर्साय ताका पिलात विसारी तुमच्या रायाक हांवें कुरसांव सोगी श्रेष्ठ याजकांनी दिली जावाब ना आमकां राय बगार सेजार तितल्यार तांणी जेजू कुरसार मारच्याक तांचे आधीन केलो आनी तांणी जेजू घेतलो आनी ते ताका व्हरून गेले आनी व्हांवोवन आपलो कुरिस्तो गेलो कट्टेन दोंगोर म्हूण अर्ज जावचे एब्रे भाशेन गोलगोथा म्हणच्या सुवातेर थंयसर तांणी ताका कुरसार सोडलो आनी ताच्या सांगाता हेरा दोगांक एवशी एकल्याक तेवशी एकल्याक जेजूक मध्य घात आनी पिलातान एक कळोवणी बरयली आनी ती कुरसार लायली आनी अशें बरयलेलें जेजू नजरेन जुदेवांचो राय जेजून कुरसायली सुवात शाराक लागीं आसली देखून ही कळोवणी जायत्या दुदेवांनी वाचली एब्रेव ग्रीक आनी लातीन भाशेनी ती बरोवन आसली त्या पासून जुदेवांचे प्रधान याजक पिलाताक सांगा लागले जुदेवांचो राय म्हूण बरयनाका बगर आपूण जुदेवांचो राय म्हूण तो म्हणटालो म्हूण बरय पिलातान जबाब दिली बरयलां तें बरोवन जालां शिपायांनी ताका कुरसार जोडल्या उपरांत कानगिली ताची वस्त्रां आनी तासो दोगलो वस्त्राची तांणी 4 वांटे केले एकेका शिपायाक एक वांटो पूण ताच्या दगल्याक शिवण नासली वयर ताण सकला पर्यंत एकच विणलोलो देखून एकामेकाक ते म्हणूंक लागले तो आमी पिंचो नाका तो कोणाक म्हूण सोडती घालया पूर्ण जावंक आसलें पवित्र पुस्तक सांगता तें मोची वस्त्रां तांचे मोदें तांणी वांटून घेतलीं आनी म्हज्या दगल्याक तांणी सोडती घाली शिपायांनी निजायकी तशेंच केलें जेजूच्या कुर्सा बोगलेन उबी रावून आसली ताची माता ताचे मातेची बहीण क्लेओपासाची स्त्री ही मोरी आनी मोरी मागदलेन थंयसर उबी आसचे आपले मायेक आनी आपले मोकरच्या सिसांक पळोवन जेजून आपले मायेक म्हणलें स्त्रिये हो तुजो पूत उपरांत म्हणलें ताणे सिसांक हे तुजी माता आनी ते घडये तावन त्या सिसान तिका आपणागेर कान गेली उपरांत जेजून
पवित्र पुस्तक पूर्ण जावचे पासत गोडोवन आसचें सर गोडोवन जालें म्हूण सना जावन मुळ्ळें. संपादलें. आनी मस्तक बगावन ताणें प्राण केलो. तो तयारेचो दीस जाल्ल्या वरवीं साबाताच्या दिसा कुडी कुर्सार उरलें मुळ्ळ्या खातीर कित्याक तो जावन आसलो व्हरतो साबात. तांचे पांय मोडूंक आनी तांकां काडून व्हरूंक जुदेव पिलाता लागीं रजा मागा लागले. देखून शिपाय आयले आनी तांच्या सांगाता कुर्सायल्या पयल्याचे आनी दुसऱ्याचे तांणी पांय मोडले. पूण जेजू सरशीन ते येतच तो पयलेच मरोन पावला तें पळोवन ताचे पांय तांणी मोडले नात. बागा शिपाया पैकी एकल्यान बलयेन ताचें कडवळ उक्तें केलें आनी तक्षण भायर सरलें रगत आनी उदक. आनी हें पळयलेंच ही साक्ष दिवची ताची साक्ष खरी. आनी तुमी सत म्हणचे पासत आपूण सत आसलेलें सांगता म्हळें निजायकी तोच ना. ह्यो संगती घडोवन आयल्यो पूण जावच्या पासत पवित्र पुस्तकाची सांगणी ताचें एकच एक हाड तुमी मोडचे नात आनी परतून सांगता पवित्र पुस्तक. तांणी तोपलेल्याचे ते दिश्ट घाले. हाचे उपरांत अरिमथायचो जुझे जेजूचो एक सीस मातुदेवाच्या बियाक गुप्तपणी जेजूची कूड काडूंक व्हरूंक पिलाता लागीं रजा मागा लागलो. पिलातान रजा दिली. देखून तो आयलो आनी ताची कूड तांणी काडून व्हेली. आनी निकोदेम पयले पोटी रातीचो जेजू लागीं गेल्लो तोय आयलो. आडून सुमार 100 रातल तुकासो सांगाता बरशिल्लो रक्तांबळ आनी कांटे कुंवर. तांणी जेजूची कूड कान गेली आनी सुदैवानी मातयेक पावचे रिती प्रकार सुगंध व्यांनी माकून सनी वस्त्यांनी घुट लायली. ताका कुर्सायले सुवाते आसलो एक मोळो आनी तातूंत येदोळ कोणाकच दवरूंक नासलेले नवीस एक समाधी. सुदैवाचो तायरायचो दीस तो जाल्ले निमती ती समाधी लागीं आसलेली देखून जेजूक तांणी तातूंत दवरलो. जेन्ना सैनीक जेजूक कुर्सायतात तांकां अशें दिसलें की जेजूच्या वैरींनी ताचो नाश केल्लो. एका रुखाच्या
खाली एका रुखाच्या कुडक्यार तो उमखाळ नसा. गायांनी भरला. जैत्या मारांचे घाई छाट्यांनी सैत ताका मारले. कांट्याचो मुकुट ताच्या माथ्यार. तोंडार थिंपयेन तुकला. नालिसाई केबदायो सलवालो अशें बगलें. जेन्ना जेजू आपली तकली बागयता आनी आपलो प्राण सोडता, सगळो सर्ग मौन जाता. आंज बडवे गायनां गावचें थांबयतात. तुत्तुरी वाजोवपी रावतात. तंबुरी नाद ना, नास ना, संगीत ना, स्तुती होगळाप ना, शांत, सगळे मौन. भुंय इतली थरथरता. भुंय खामसैत जाता. मोदे दोनपार 3 वरांती सूर्यो परजळीजय आसलो आनी ह्या वेळार सूर्यो सुगुंता. काळोख थंयसर पडटा. जेजूक कुर्सायिल्ले सैनीक न्ही जावन हो देवाचो पूत अशें उद्गारतात. हांव चिंतूंक बसलो. जेजूच्या कुडींत हांव न्हू, त्या कुडींत हांव वाळटा तो हर एक रक्ताचो थेंबो त्या मातयेंत जिरताना सैतान चिंते आसा को ना. अखरेक ताका संपयलें. फायनली वी गॉट रीड ऑफ हिम. फायनली वी शट हिम अप. ताचें रगतच हाका साक्ष. पूण तांकां कळीत जावना की, बाबा आनी भयणी तांकां कळीत जावना की 2000 वर्सां उपरांती तें ताचें रगत हांगासर उलोवनूच आसा. 2000 वर्सां उपरांती ताच्या रक्ता वरवीं उपजल्ली ती पवित्र सभा, इतले जण याजक, इतली व्हडली पवित्र सभा त्याच क्रिस्ताच्या रक्ताक साक्ष जावन आसा. तें त्या देवसाराक, त्या वायट सक्तेक कळीत जावंक ना. बाबा आनी भयणी, उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 4. एव दोगा पुतांक जल्म दिता, कायीन आनी आबेल. दीस वेता वेता कायीन आबेलाच्या मोसरान भरता आनी हो मोसूर वाडता. एक दीस ताका जीवेशी सैत मारूंक लागता. कायीन घरा पाटी येता. कांय जावनातले भशेन तो घरा आसा. देव विसारी, कायीना तुजो भाव खंय आसा? कायीन तुजो भाव आबेल खंय आसा? कायीन म्हणटा, म्हाका कळीत ना. हांव कितें ताचो राखवली? देव म्हणटा, कितें केलें तुवें कायीना? आयक, भुंयत हांव तुज्या भावाचें रगत म्हाका बोब मारते आसा. त्या भुंयत हांव तुज्या भावाचें रगत म्हाका बोब मारते आसा. तुवें कूड नास केल्याय जावंक पुरो, पूण रगत आजुनूय उलोवन आसा. ताचें तोंड दांपूंक तुवें प्रयत्न केले जावंक पुरो आनी तूं सकलोय जावंक पुरो, पूण रक्ताक न्हय. कायीन चिंता, सगळें हांवें थांबयलें, पूण रक्ताक न्हय. बाबानो आनी भयणीनो, मी ल्हान आसतना थंयसर पानेर सोंको बांदून आसले. काळें कार येता, सगळे टिंट आसले. काळें कार येता आसतना आमी त्या कारांतून पयस धांवतलीं. हांव कित्याक म्हळ्यार अशें चिंताप आसलें, तो सोंको उद्घाटन जावच्या पयलें एका भुरग्याचो जीव दिजे, ह्या मनशाचें रगत थंयसर दिजय म्हणून.
कितले सत कितल्या फावटी म्हाका कळीत ना तें बे आसले एक संघ उद्घाटन करच्या पयलीं ह्या संख्याक मनशाचें रगत न्हय मन जातीचें मनशाच्या रक्ताक जीव आसा पळया आस्पत्रेंत पिडेस्त आसतना आमी रगत दिता आनी हें रगत जीव दिवंक शकता आनी ह्या रक्ता वरवीं आमी अनेकल्याक रगत दिवले वरवीं ह्या रक्तांत जीव आसा त्या मनशाक आमी जीव दिता पोरण्या सल्ल्यांत आमी पळोवंक गेल्या वर्ग जावन आसलें आनी तें जावन आसलें पाठार बसलेल्या फाराव्याच्या मालगड्या पुता तावनू दांत्या लागीं बसलेल्या साकर्णीच्या मालगड्या पुता पर्यान इजिप्तांतले सगळे मालगडे पूत मरतले जानवरांचे प्रथम जनितले गुण पूण इस्रायलीत घरांक विशेष रक्षण आनी तें जावन आसलें एका घराक एक शेळी जावंक जाय कसलीच आयब नासलेली एका वर्साची आनी सांज जाताना आनी सगळ्यांनी त्या शेळयेक मारन ताचें इल्लेशें रगत घेवन घरच्या दारवट्यांच्या दोनी खांब्यांक आनी तशेंच ताच्या वयल्या पट्टयेक तें सारोवंक जाय ते राती देव म्हणटा हांव इजिप्तांतल्यान उतरोवन वेतलो शेळयेचें रगत एक खुना जातलें तें रगत पळयतास हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना मुखार वेतलो उतरोवन वेतलो कितले जागृते आसले जावंक पुरो बाबा आनी भयणी भुरगीं सांगतलीं कोन्ना डॅडा रगत सारयलें गी तुवें आनी वडिलां म्हणटे आसतलीं परतून पळया पुता डबल चेक करया कन्फर्म करया आनी मोद्या राती डेथ एंजल मुखार येता आसतना रगत असले सगळे तो पळयता ते उतरता आनी हांकां राखता बाबा आनी भयणी मालगड्यांक आमा हर एकल्यांक ह्या रक्ता विशांत आमकां जायती जागरण आसूंक जाय कित्याक पवित्र स्नान घेतली आमी त्या सोम्याच्या रक्ताचे साक्षी जावन आसा सदां न्हीत एवखारिस्ता वेळार ते रगत आनी तो उंडो आमी ते मांस आमी खाता आनी वडिलांक आमकां खायदो आसा जर तर म्हज्या घरा समाधान ना सर म्हज्या घरा बरेंपण ना म्हज्या घरा बोगसाण ना हांव एकामेका समाधानेन बऱ्या भाशेन ना तर मालगड्यांक खायदो आसा क्रिस्तान राखवण दिल्ले त्या रक्तान आज म्हजें सवाल ह्या तुमच्या सुम्याचें रगत तुमच्या दारार आसा गाय पवित्र स्नानान आमकां दिल्लो तो कायदो आमी आजुनी पाळोवन आसांव गाय शेळयेक बली दी जाय म्हणून ना खंय सोदून वचा जाय म्हणून ना कित्याक क्रिस्तान आमी येदोळूच आयकल्ले भाशेन तुजे आनी म्हजे खातीर ससनाक ताची बली भेटयल्या आमी सांगता हांव आनी म्हजें घराणे त्या सोम्याच्या सेवेन सारतली हांव म्हणजे हेंच रगत आमच्या दारार आमी शिंपटाचें करतली हांव तें रगत आमकां धैर्य दिता आमकां पळयता आमकां ह्या वाटेतावन अनेका वाटेक उतरयता तर बाबा आनी भयणी सोम्याच्या साल्वासावाचो सॅक्रिफिसाचो स्विकार आमी केला थंयसर रक्षण आसा तुमचे विरोध विणलेले कसलेंच हातेर उगडास दवरा बाळगोवचें ना रक्ताचो मोर थंयसर घाला त्या देखून जर तर कायनाक जाल्ल्या भाशेन त्या आबेलाचें रगत रिवेंजाचें फारीकपणाक उलो मारतलें तर ह्या सोम्याचें रगत तुजे आनी म्हजे खातीर हें रगत वारयल्लें बोगसाण्याक उलो मारता मोगाक उलो मारता नितळायेक उलो मारता बऱ्या गुणाक उलो मारता साल्वासावाक उलो मारता आनी जर तर ते आबेलाचें रगत राग आनी दुस्मानकायेक उलो मारलें तर जेजूचें रगत मोग आनी समाधानेक उलो मारता तर बाबा आनी भयणी जर तर एका मन जातीचें रगत इतल्या व्हडल्या संततेक राखूंक शकलें जाल्यार देवा पुताचें मनीस जाल्ल्या त्या देवा पुताचें रगत तुका आनी म्हाका राखूंक शकना गाय
उभी राहूया. भावा बहिणी, ह्या वेळार आम्ही अख्ख्या संवसारापासून पुवी सभेपासून सगळी आम्ही सांगात मागतल्या. पयलें ते साफ कितें म्हूण सांगतले, उपरांत सगळी आमी सांगात जाता तर दिंबी घालून उबी रावन तांचे खातीर प्रार्थना करतल्या. पवित्र सभेपासून प्रितीच्या भाव भयणीनो, देवाचे पवित्र सभेपासून प्रार्थया. अख्खे पृथ्वीचेर आमचे पवित्र सभेक शांतीची आनी एकवटाची चड गरज आसा. आनी आमी आमच्या सर्गीच्या बापाक थांबन आसतना वाकणच्याक ताणें आमचे जीण सवस्थ कायेन राखची आनी आमची काळजां आनी मनां समाधान करची. ही भोव मोलादीक देणी आमकां फावो कर म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागया. सर्वपदवेदरा ससनाच्या देवा, जेजू सोवे सगळ्या राष्ट्रांक तुजी महिमा उगडापी केली. आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेक बावार्थान सदांतीर करून दवर आनी तुजे एकाकुलतीन सांभाळ. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. भाग्यवंत बापा पासून आता मागया आमी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पासून धर्मदूतांच्या वर्गांत अख्खे पवित्र सभेचो बापय आनी गवळी जावंक देवान ताका विंचून काडला. ही भरादेक जबाबदारी विश्वासपणी सांबाळूंक आनी जेजूचे खुशे प्रमाणे देवाची फर्जां चलोवंक ताका उजवाड आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागया. अगणित जानवायेच्या आनी सर्व बळिश्ट देवा, भाग्यवन पेद्रूचेर आनी ताचे फाटल्यान येतल्या हर एका भाग्यवन बापाचेर आख्खी पवित्र सभेची बरादीक जबाबदारी तुवें थारावन दवरल्याय. आमच्या भाग्यवन बापान आपल्या जानवायेच्या उतरान आनी परचळीत देखीन आमकां क्रिस्ती संपूर्णायेचे वाटेन चलोवंक पवित्र सभेच्या तारवाचेर उपरासलेल्या वादळामध्ये धीरादेक तांडेला बरी थिरायेन सुखान धरून तिका फुडें व्हरूंक आनी बरो गोवळी कसो सगळे आपल्या शेळयांक राखूंक आनी सरोवंक आनी तांचे पासून मोगान आपलो जीव लेगून दिवंक तुज्या पवित्र आत्मेच्या उसवाडान आनी धीरान ताका बर म्हूण मागता हांव. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. पवित्र सभेच्या सगळ्या वर्गां पासून मागया आमी सर्व धर्म म्हणयारांच्या वर्ग आनी बावर्त्यां पासून पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाक आनी समेस्त गवळी बापांक, याजकांक, प्रधान सेवकांक आनी सर्व धर्म म्हणयाऱ्यांक सगळ्या बावर्त्यां बराबर राख आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागया. सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूची आख्खी गुडार्थ कूड तूं पवित्र करताय, चलयताय आनी वाडयताय. हे गुडार्थ कुडीच्या संद्यां पासून म्हणजे आमा सुमेस्तां पासून आमी मागणें करता तें तूं दयेन आयक. आमच्या जन एकल्याच्या आपोवण्या प्रमाणे तुजी साखरी विश्वासीपणान करूंक आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. क्रिस्ती धर्माच्या 900 पासून आता मागया आमी आमच्या क्रिस्ती धर्माच्या 900 पासून बाबार्थाची सतां मनांत आनी काळजांत घेवंक तांकां आयतें कर म्हूण आनी पवित्र स्नाना वरवीं तांची सर्व पातकां बगसून आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताक तांकां एकठांय म्हूण आमच्या दयाळ बापा लागीं मागया.
सर्वपदवेदारा आणि ससनाच्या देवा, तुझे पवित्र सभेक सदांच नवी भुरगीं दिवन तिका तूं फळां बरीत करताय. पवित्र स्नान घेवंक तयार जाल्ल्या नवशिसांचे गिन्यान उजवडाय आनी तांचो भावात चडय. आनी पवित्र स्नानाचे जरीन नवो जल्म दिवन तांकांय तुजी आपणायलेली भुरगीं कर म्हूण मागता हांव, जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. क्रिस्ती परजेच्या एक पोटा बसोत. मागे आमी आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचेर बाबार्थ दवरतात ते आमच्या सर्व भाव भयणी बसोत. काळजान आनी करनेन सत सोदूंक तांकां कृपा दी म्हूण आनी आमच्या सांगाता तांकांय सगळ्यांक आपले एकेच पवित्र सभेंत एकठांय कर आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागया. सर्वपदवेदारा आणि ससनाच्या देवा, शिंपडलेल्यांक तूं एकठांय करताय आनी एकठांय जाल्ल्यांक तूं एकवटान सांबाळताय. तुज्या पुताच्या हिंडाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी एकाच पवित्र स्नानान तुका भेटयलेल्या समेस्तांचो एकवट एकाच अखंड भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर, जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. जुदेवां पासोत. आतां मागीर आमी आमच्या जुदेव भाव भयणी पासोत. देवाची विंचलेली परजां जावन तांणी सर्व परजां मदें देवाचें उतर पयलें आयकलें आनी पयलो तांचे लागीं देवान करार केलो. तर ह्या जिव्या देवाच्या मोगांत वाडोवंक आनी करार केल्ल्या देवाचें विश्वासीपण वळखून ताका विश्वासी रावंक आनी ताच्यो बसवण्यो संपूर्णयेन भोगोवंक तांकां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागया. सर्वेस्परा ससनाच्या देवा, अब्राहमाक आनी ताचे संततीक तुवें बसावण्यो केल्योय देखून विश्वासान आमी तुका हें प्रार्थना करता. पुर्वीं तुवें तुजी करून घेतलेले परजेक बसयलेल्या सुडवंदराक वळखूंक आनी ताचे वरवीं बसयलेलें दायज भोगूंक पावय. हे आमचे मागणे दयेन आयकून घे, जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरिनान तांचे बसोत. मागीर आमी आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताक आपलो सुडवणदार म्हूण वळखून घेनात तांचेय बसोत. देवान नेमलेल्या एकाच सुडवणदाराक मानून घेवंक आनी सुडवणीची वाट धरूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागया. सर्वपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, संवसारांत हिशोब नासलेलो लोक आजून जेजूचेर बावार दवरिनात. तांकां सगळ्यांक खऱ्या काळजान तुजी वाट सोदूंक कृपा दी आनी सताच्या उजवाडाक पावय. तांकां आनी आमकां एकामेकाच्या मोगांत एकवटाय ताका वळखूंक आनी तुज्या दैवीक जिविताचे गुट संपूर्णायेन समजून घेवंक आमची तान वाडय आनी संवसारांत तुज्या मोगाचे खरे साक्षी आमकां कर, जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. देवाचेर भावार्थ दवरिना तांचे बसोत. आतां मागीर आमी देवाक वळखना त्या मनशां बसोत. खऱ्या मनान आनी काळजान बरें तें करून खुद्द जिव्या देवाशी पावोवंक तांकां कृपा दी म्हूण आमच्या कनवळ्या बापा लागीं मागया. सर्वपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, समेस्त मनशांनी तुका अत्रेगान सोदूंक आनी तूं मेळ्ळो म्हूण तसदा दोशी जावं सगळ्या मनशांक तुवें रचल्याय. क्रिस्ती लोकाच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन तुजो दयाळ मोग वळखूंक आनी अशें सगळ्या अडखळींचे जैत व्हरूंक तुजेशी येवंक तांकां कृपा दी. हे परी तुज्या एकल्याच खऱ्या देवाच्या समेस्तांच्या बापाच्या मोगान तांकां सगळ्यांक दादोशी कर, जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. राजकारबऱ्यां बसोत. मागीर आमी हर एका देशांच्या राजकारबऱ्यां बसोत. देवाचे कुशे प्रमाणे आपली जबाबदारी पाळोवंक आनी हे भाशेन सर्व देशांनी खरी स्वतंत्रताय आनी शांती आसचे खातीर तांची मनां उजवाडाय आनी तांच्यो कुशो
घट कर म्हण बापा लागीं मागया. सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, सर्व मनशांची काळजां आणि सर्व लोकांचे हक तुझ्या हातांत आसात. हर एका देशांच्या राज्यकारभाऱ्यांचेर तुझी दयाळ दिश्ट घाल. तुझे कृपेन तांच्या राज्यकारभाराखाल देशांत लोकांक शांती समाधानाचो आसरो आसूं. सर्व वाटांनी गांवचे सुदारण जावं आनी समेस्तांक आपापल्या धर्मा प्रमाणे जियोंक सत्या हक्क मेळूं. हे आमचे मागणे बळेपणान ऐकून घे, जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. विविध वायटांक संपडलेल्या पासत. आतां मागया आमी विविध वायटांक संपडलेल्या पासत. मनशांची मनां सगळ्या आसतांतली निवार म्हण, पातक्यांक देवसराच्या गुलामपणांतली सोडय म्हण, सर्व तरांच्यो सांकळी आनी बंदपास मोडून उडय म्हण, भुकेल्यांक खाण जेवण, पिडेस्तांक भलायकी आनी कैद्यांक सुटका दी म्हण, पयणऱ्यांक वाटेर राख म्हण, परदेशांक आपापल्या मायगांवांत आनी मरणाचे तणीर आसलेल्यांक सर्गा राज्यांत पावय म्हण आमच्या बापा लागीं मागया. सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, दुखेस्तांची तूं बसवून कष्टतल्यांची तूं घटाय. सर्व तरांच्या कष्टां विघ्नांनी तुका उलो मारतल्यांच्या मागण्यांक कान दी आनी तांच्या गरजांनी तांकां पाव. अशें तुजे दयाळायेची कनवळ्या बापाच्या काळजाची गोडसाण साकून बुजवण आनी संतोस्ती भोगूंक पावूं. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सगळीं बसया. आतां आमी दुसरो भाग जावन पवित्र क्रुसाचें आराधन सोलोन उरतल्या. आयच्या देवस्तुतेचे केंद्र कुरीस आनी त्या कुर्सार उमकाळ्ळो आमचो सोमी जेजू नालिसायेच्या आनी अकमनाच्या कुर्सार मेलो आनी पुनर्जिवन जावन तो कुरीस जैतासो आनी मानासो केलो. ह्या कुर्सातावन आमकां बचावी लाभली. त्या कुर्साक आतां भक्तीन आनी भावार्थान मान करया. आतां मुनियारी कुर्साचें आराधन चलयता. हे कुर्साचे रुखार ताचेर उमकाळ्ळा संसाराचो सडवंदार. नमस्कार करूया. हे कुर्साचे रुखार ताचेर उमकाळ्ळा
संसारा सोडवंदार Ia namaskar koruya. henkursaचे हेरुकार ताचेरुम काढला संसारा सोडवंदार Ia namaskar koruya. मोगाचनो आता कुर्साक नामान कुर्सो वेळ भलायकेच्या दृश्टेंत कोणी कुरीस आपणूक वा कीस दिवंक ना बगार कुर्साच्या मुखार येवचे आमचे दोन्ही हात आमी धरचे आनी भक्तीपणान एक नमस्कार आमी कुर्साक आमी करचो परत सांगता कोणें कुर्साक आपणूक वा कीस दिवंक ना Naman tuka pavit kursa naman amcha moga gurta naman kursa zaite bonta naman kursa amcha somyancha naman tuka pavit kursa naman amcha moga gurta naman kursa zaite bonta naman kursa amcha somyancha. Kursa मरणा पर्यंत जेजू कालतो जालो जेजू मेलो जीवन जालो नव्यान येतलो कुर्सा गगमाना ताव निवरान मान फावो केलो कृष्णा मरणात सर मनशांक बरवो सोवू देलो नमान तुका पवित कुर्सा naman amcha moga gurta naman kursa zaite bonta naman kursa amcha somyancha. Kursaru kaisale ube kalvari dongrar tacherum kallo to amso mogal sadvondar prithvi ani molpa mode samsar sarasar dita ulo ama sarvang patlav muzokar naman tuka pavit kursa naman amcha moga gurta naman kursa zaite bonta naman kursa amcha somyancha. गोवाकण मागेक पडून जशे मरण पावता कुर्साचेर आपणाकच जेजू बाबा करपिता पृथ्वीतावून नवो जीव जशे देव येता सासणी जिविता मापात्यांक तो सोडून दिता
नमान तुका पवित कुर्सा नमान आमच्या मोगाल गुरता नमान कुर्सा सैते बोता नमान कुर्सा आमच्या सोम्याच्या निष्ठुर किड्यांचे रूम काढताय कसो तुझो बावडू उपकार आशेत हांव थंयसर रावूं त्या तुझ्या बागी कुर्सार कुर्सार हांव पातयेळी दवरता पिडे शिडे कश्टा दुखांत हांव कुर्साक पोटलून धरता
समरणापर्यंत जेजू कालतो जालो जेजू मेलो जीवन जालो नव्याने तोलो कुसाकत मानात हांव निवरावन मान फावो केलो कष्टा मरणांत सर मनशांक वरवो सोवू देलो न मान तुका पवित कुर्सा न मान आमच्या मोगा गुर्ता न मान कुर्सा जायते वता न मान कुर्सा आमच्या सोम्याच्या कुर्सारू कडसाले उबे कालवारी दोंगरार ताचेरून काढलो तो आमचो मोगार चढवणदार पृथ्वी आनी मळबा मोदे संसार सरासर दिता उलो आम्हा सर्वांक पाटलाव मुजोकार न मान तुका पवित कुर्सा न मान आमच्या मोगा गुर्ता न मान कुर्सा जायते वता न मान कुर्सा आमच्या सोम्याच्या गोवा कडमातयेत पडून जशे मरण पावता कुर्साचेर आपणाकच जेजू बापा करपिता पृथ्वीत हांवून नवो जीव जशे मुदेव नेता सासणीक जिवीत आम्हा पातक्यांक तो सोडून दिता न मान तुका पवित कुर्सा न मान आमच्या मोगा गुर्ता न मान कुर्सा जायते वता न मान कुर्सा आमच्या सोम्याच्या न मान
हो वेळ जावन आसा तिसरो भाग जावन आसच्या पवित्र कुमगार असो सगळ्या वर्सांत आज मात्र पवित्र सभेंत मिसाचें बलिदान ना तरी पवित्र सभेच्या भुरग्यांनी जेजू क्रिस्ताच्या दैवीक उतरान आनी कुडी रक्तान पोशीत जावंक जाय म्हणून पवित्र सभा आशेता त्या पासत देवाच्या उतरांतावन पोशीत जाल्ली आमी आतां जेजूची कूड आनी रगत सेवंक मुखार सरया एवकारिस्तांतल्या जेजू थंय आमचो भावार्थ घट करया आनी कुमगाराच्या रितींत वांटो घेवया उबी रावया आमच्या सोडवंदराची याचना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येव तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान रेखतांव तर आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी ही देवाची शिळी संसाराची पाप खडता ती ह्या शिळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी हरी एकली सुभागी कल्वारीचे तळवे कुर्साचे ते सावळे मेज मांडला बापान पुताच्या लग्नात आईबनातले शेडये आपल्या मरणा बलयेन दून आपले पतीने बसयला जेवणा माग मुझे केले बोलते जेजू संगी एक मोर्चे तो मुझे दय आणि हांव ताचे दय ताचेच खातीर जियेवचे भाग मुझे केले बोलते जेजू संगी एक मोर्चे तो मुझे दय आणि हांव ताचे दय ताचेच खातीर जियेवचे
जीवनाचे दिवे सदा दवरून जिवे या आमी लग्नाक होरेता संगी आपुण्याक दिवन पाळो नेसून कुरपे शेलो बसया आमी जेवणाक होरेता लागी भाग मुझे के दे बोलते जेजू संगी एक पोरचे तो मुझे तय आनी हांव ताचे तय ताचेच खातीर जियेवचे भाग मुझे के दे बोलते जेजू संगी एक पोरचे तो मुझे तय आनी हांव ताचे तय ताचेच खातीर जियेवचे ताचे फाटे फोड दिव्या दारार मोगांताच्या रावून ताणे आमकां विचला इश्ट म्हणून आपयला नवे जिवीत दिला खुर्सार आपलाक स्किळा भाग मुझे के दे बोलते जेजू संगी एक पोरचे ताचे तय ताचेच खातीर जियेवचे भाग मुझे के दे बोलते जेजू संगी एक पोरचे तो मुझे तय आनी हांव ताचे तय ताचेच खातीर जियेवचे Sumukto, kasoto matapso, visrong konang saito, mit menas lolo, Krista sumukto. Kaune tabun kursa paryan moktane kelo, moga so samskar tane moga nam kadilo. Krista sumukto Sumikitlo budat Kalkultiche bandar Sarvang ditatan Buksung sedantayat Ragtacho sariwarailyo Tane kursan Amche paso disrat magtato sargar Krista sumukto Krista sumukto Kasoto watapso Visrong konang sa
सोमोगतो खावणे तावन कुर्सा पर्यंत मोग ताणे केलो मोगाचो संस्कार ताणे मोगान आमकां दिलो क्रिस्ताचो मोगतो मसताचे तैना दुसऱ्यांचो मातृस्को हांकारताचे तैना कितलो बोळो घालतो आवयचो मोग पर्यंतलो जे घालचो मोगतो खंयसर कोणे येदोळ देखा नासलो मोगतो क्रिस्ताचो मोगतो क्रिस्ताचो मोगतो कसो तो वाटापसो विसरूंक कोणाक जाय तो मीठ बे नासलोलो क्रिस्ताचो मोगतो खावणे तावन कुर्सा पर्यंत मोग ताणे केलो मोगाचो संस्कार ताणे मोगान आमकां दिलो क्रिस्ताचो मोगतो क्रिस्ताचो मोगतो कसो तो वाटापसो विसरूंक कोणाक जाय तो मीठ बे नासलोलो क्रिस्ताचो मोगतो खावणे तावन कुर्सा पर्यंत मोग ताणे केलो मोगाचो संस्कार ताणे मोगान आमकां दिलो क्रिस्ताचो मोगतो प्रार्थुया सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा आमच्या दयाळ बापा जेजूच्या बागेवन मरणांनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमा मनशांक तुवें नव्यान तुजें जिवीत दिलें कनवळायन तुवें आमकां दिल्लें हें जिवीत आमचे भितर सांबाळांनी वाडय ह्या गुटांत वांटो घेवन तुजी खरी भक्ती करूंक आनी आमचे जिणेची नवी साल सदांच तुका मांडता तशी मांडून हाडूंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. दयकन बसात. मोगाच्यानो फाल्यांची मिसाची मांडावळ ह्या रितीर आसतली. सांजेर 7 वरार फेस्ताचे दाबाजेक मीस हांगासर आमी भेटयतल्या. आज हे मिसाचे ह्या लितुर्जीच्या आखरेक सदांच्या वरी आशिर्वाद आसना बगारेक आशिर्वादाचे ल्हानशे मागणे आसतले आनी ते मागणे जाल्ले उपरांत आमी मौनपणी भक्तीपणी आमच्या घरा वेचे. हांगासर येता आसतना सोलोन येतल्यांक पयलीं अवकाश आमी दिवचो. कोण 4 व्हिलर आनी 2 व्हिलर घेवन आयल्यान तुमी इल्लो वेळ रावचो. हांगासर सोलोन येवचो लोक सकयर मार्गा म्हणसर पावोवन दी. ताच्या उपरांत वॉलंटियर्स तुमकां तुमचे 4 व्हिलरां वा 2 व्हिलरां व्हरूंक सोडटलीं. नाजाल्यार सकडांनी एकच पुटींग गेल्यार थोडी आस्पत्रेक वचून पावचें पडटलें. त्या देखून थोड्यांनी इल्लोशें आमचें पेशंट्स सांबाळचें. 4 व्हिलर आनी 2 व्हिलर हाडल्यांनी इल्लेशें रावून सोलोन येतल्यांक पयलो अवकाश दिवचो. सर उबी रावया. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुझ्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुधरून तुझे परजेन ताच्या मरणाचो भक्तीपणी उगडास केला. धरतीचेर सुबामपणी तुजो आशिर्वाद पडूं तिका तुजे बोक्साने फावो जावं आनी बुजवून मेळूं तिचो भावार्थ वाडत वसूं आनी सर्गींच्या मार्गान थिरपणान चलून ससनाचें सुख ती भोगूंक पावूं हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी.